एका पाद्रीन आनी माद्रीन लोकांक खुशी करूंक उलोवचें न्हय. काळजांतान तुका देव कितें सांगता तें तूं उलोवंक भिवू नाका. लोकांक बरें लागूं न लागूं. जेन्ना आमी ल्हान भुरग्यांक दोतोरा लागीं व्हरता, भुरग्यांक वखद घेवंक नाका, इंजेक्शन घेवंक नाका. मागीर दोतोर गोड गोड तांकां उलयता आनी अशी सुई तोपता न्हू भुरग्यांक. तोपूंकूच जाय, कित्याक इंजेक्शन दिना जाल्यार तांची पिडा बरी जावची ना हें दोतोर जाणा. तशें आमी लोक कितें चिंतीत आमचे विशीं म्हणजे तांकां खुशाल करूंक आमी उलोवचें न्हय. देवा मुखार आमी कितें उलोवंक आसा तें उलोवंक जाय. लोकांक मागीर राग आयल्यार यो. जायते फावटी हांव इगर्जेन सांगता लोकांक, इगर्ज कोणाची? तुमची. मीस कोणा खातीर आसा? तुमचे खातीर आसा. येया फुडें बसात. ना, आमचो लोक बसता खंयी बसता पसरून. आनी मागीर तांकां हांवें सांगचें पडटा, तुमी मुस्लिमाचे मस्जिदीन वचा, थंय पळया कशे ते बसल्यात. पयले वळीर पयली वळ जाली, दुसरी वळ, दुसरी वळ जाली, तिसरी वळ. तुजे कुशीन तुजो दुस्मान आसा, पूण तुवें थंय वचून बसूंक जाय. कित्याक मस्जिदीन तो तुजो दुस्मान न्हय, तो तुजो भाव. हे लोक करता. बेती पणजे लागीं गुरुद्वारा आसा सीख लोकांचे, थंय तुमी वचात. तुमी जर फाटीं बसशात, तो ग्रंथी, तांच्या धार्मीक गुरूंक ग्रंथी म्हणटात, तो तुमकां आपयतलो. भाई बहनजी आगे आइए, आगे आइए, इधर बैठिए. तो तुमकां फुडें बसयतलो. पूण आमचें कशेंय चलता आनी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. म्हण पाद्री मात बरो जावंक जाय आनी आमी कितेंय केल्यार चलता. हें सारकें ना. जेजून कितें आपल्या शिसांक सांगलें तें आमकां सगळ्यांक लागता. कित्याक आमी सगळीं जेजूची शिसां. जेजूची बरी खबर परगडची जबाबदारी दर एका क्रिस्तांवांक आसा.